माथ्यावर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 7 अध्यायी 16 तावन 20 वाक्य. तांच्या फळांनी तुम्ही तांची वळख धरतल्यात. कांटेरींत दाखो कुंटूंक मेळनात वा सारटांचेर आंसुरां काडूंकय मेळनात. तेसपरी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातर उज्यान लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचें उतार हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. मोगचनो आमचे थंय आसची ती फळां आमी देवाची मनशां वैगी निंगी म्हणल्यार आमकां तीर्मान करतात. आदल्या मागण्या समतर आमी पळयलें पवित्रत्वाची फळां म्हाका आनी तुका हर एकल्या की अती गरजेचीं फळां. कित्याक म्हळ्यार ही फळां द्वारे दिसपट्ट्या जिवनांत आमी जैत तेवून जावंक आमकां करपा लागता. जर तरी फळां आमचे कडेन नात आमकां दिसपट्ट्या जिवनांत जैत तेवून जावंक मस्त कश्ट भोगता. आनी केदाळ ही फळां आमचे थंय आसात त्या दाळा आमी दिसपट्ट्या जिवनांत विशेष रितीर जैत जोडूंक आमी शकता. मोगाचेनो हर एका दिसा हर एका घडी अनिश्चित रितीर आव्हानांतून जिवन आसतना खंयच्या घडयेक कितें जाता म्हणल्यार आमकां कळीतच जायना. त्या ह्या काळार खंयच्या काळार खंयचो मनीस आमकां कितें करता म्हणलें नातल्या ह्या काळार जर तर पवित्रत्वाची फळां आमचे कडेन ना तर जिणी मस्त कश्टांची. मोगाचें मस्त कश्टांची. आदल्या मागण्या समते वेळार आमी गालात्या घरांक बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 22 वाक्य वाचून आमी सांगलें पवित्रत्वान दिवची फळां कशी लिंगी म्हणून. आनी तांतले बेगीन 2 फळां आमी नियाळ केलो. एक मोग आनी एक संतोष. कित्याक ती दोनूय फळां गरजेची म्हणून. आयच्या दिसा उरिल्ल्या फळां विशीं आमी थोडो नियाळ करतले. हांव तिसरें फळ जावन आसा मोगाचेनो समाधान. समाधान हर एका मनशाक अती गरजेचें. समाधाना खातीर आज आमी कितले बरो प्रयत्न करना आसा. हर एकलो मनीस प्रयत्न करना आसा. मनशा मदें समुदाया मदें समाजा मदें राज्या मदें राष्ट्रा मदें आंतरराष्ट्रीय मट्टार समाधाना खातीर जायतो वावर चलोवन आसा. मनशाक समाधान ना. सायकलार येतलो मनशाक इतलो वेळ कसो काडचो म्हणून ताका आणखी एक कांय मनीस जाय म्हणून ताका आशा वरती आशा. कार काडयता कार काडल्यार ताज्या उपरांत ताजे की फास्ट खंयचे आसा म्हूण पळयता आनी त्या प्रमाणे मनीस मुखार येता. मोगाचेनो हर एकल्यांक तांच्या जिवितांत समाधान मेळच्या खातीर विविध कामां आमी करता. विशेष रितीर ओप्पंद करता. एग्रीमेंट्स आमी करता. पूण एग्रीमेंट केल्यार थोड्याच वेळान ते मोडून वता. राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय मट्टार जावं दी राज्य मट्टार जावं दी समुदाया मदें जावं दी कुटुंबा मदें जावं दी जायतलीं आमी ओप्पंदां करता जाल्यार थोड्याच वेळान ते आमचे मोडून वता. मोगाचेनो आनी ह्या खातीर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत समाधान जोडूंक आमी आशेता. जेरेमिया प्रवादी 8 अध्याय 11 वाक्य म्हणटा शांती ना तरी शांती शांती म्हणून ते वयले वयर म्हज्या परजेचो घाय बोरो करूंक सोदतात. शांती ना शांती जायचे म्हणून सगळ्यांनी आणखी घाई करूंक पळयतात. बरें करूंक पळयतात. कितें करूंक पळयतात. जेरेमिया प्रवादीच्या उतरा प्रमाणे आमी पळोवचें जाल्यार मोगाचेनो आयच्या दिसा आमी पळयत जाल्यार समाजान समाधान समाधान शांती शांती म्हणून जायतो लोक भोवमारून आसा. हर एकलो मनीस कितें म्हणे करीचे म्हणून प्रयत्न करता समाधाना खातीर. सवाल हे समाधान आमकां जाय तरी असमाधान आमचे थंय खंय तावन उपजाता की म्हणलें समाधान हर एकलें आमकां जाय पूण असमाधान खंय तावन उपजाता. पवित्र पुस्तक म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत 4 अध्यायान 1 हांव 3 वाक्यांत अशें म्हणटा तुमचे मदें लढाई आनी झगडें खंय तावन उपजाता. तुमच्या कुडी विश्वा भितर झूज मांडटल्या
खोट्या ओढण्यात नाही वे तुम्ही आशे येता ती वस्त तुमकां मेळना देखून खुनी करूंक सयत तुम्ही तयार तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुम्ही आशे येता ते तुमकां मेळना त्या पासत तुम्ही झगडतात आनी लढाई करतात आनी तुम्ही आशे येतात ते तुमकां मेळना कित्याक तुम्ही मागिनात वा तुम्ही मागता सवेत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशलायेक लागून पाड इराद्यान तुम्ही मागतात मुखाच्यान खंयसर आसा तें असमाधान असमाधान आसा म्हज्या आनी तुज्या काळजांत म्हज्या आनी तुज्या आशा म्हाका इतलें जायचें इतलें जायचें हें जायचें तें जायचें हर एक हांवें चिंतिल्ल्या बरें जायचें आनी त्या दाळा हांवें चिंतिल्ल्या बरें जायना मोगाचें न्हू त्या दाळा हांव कितें म्हूण तें मेळाचें म्हणल्या खातीर म्हजें तें मुख्य असमाधाना वरवीं कितें पूर हांव करूंक पळयता आनी हाचे वरवीं समाधान आनकी चड बिगाडणं पाड जाता पळयत पुस्तक म्हणटा तुका समाधान जाय जाल्यार माग पूण मुस्तुबुटी आमी मागता तरी पूण मेळना कित्याक कित्याक म्हळ्यार आमचो मागचो उद्देश देवाच्या राजा खातीर न्ही बगर आमच्या संवसाराच्या कुशलाये खातीर हांव आनी तूं जायतलें मागता म्हाका थंय जाय हें जाय म्हणून हांवें मागता कित्याक मागता संवसारांत हांवें कुशलायेन जिये जाय म्हणल्यार उद्देशान शिवाय देवाच्या राजा खातीर देवाच्या बरेपणा खातीर ताज्या स्वार्थे खातीर ह्या ताजी महिमा प्रगट करच्या खातीर न्ही आनी त्या देखून मोगाचें न्हू आमकां तें मेळना त्या देखून आमी उडास दवरूं जाय जर तर आमकां समाधान मेळाचें जर हांवें न्ही तुवें सर्वेस्परा देवाक आमची मागणी भेटयची आनी त्या देखून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल 4थ्या अध्यायान 6व्या आनी 7व्या वाक्यान म्हणटा कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा थवळ आमचे जाणवयेन आटापोवंक नोजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शबीत राखतलें मुखाचें न्हू मागणें समर्पण म्हजें आनी तुजें संपूर्ण समर्पण सर्वेस्परा देवाक तें सर्वेस्पराचें देणें जावन आसचें मागण्याच्या द्वारे आमकां तें सर्वेस्पराचें देणें समाधान लाभोवंक शकता आनी ह्या समाधान मेळाचें जाल्यार हांवें तुवें आत्मीक तरान मोगाचें न्हू जाता तितल्या रितीर हांवें तुवें सर्वेस्परा देवा लागीं मागोवंक जाय मनशा लागीं गेल्यार हें समाधान मेळना वस्तू फाटल्यान गेल्यार समाधान मेळना अधिकारा फाटल्यान गेल्यार समाधान मेळना खंयच्यान समाधान मेळनातलें तें सर्वेस्परा मुखार मागिल्ल्या वेळार त्या मनशाक समाधान मेळटा ह्या समाधान आशेवन आज मोगाचें न्हू कितलोसो लोक एकेका धर्मा फाटल्यान वता हर एकलो म्हणटा म्हज्या धर्मान म्हाका कांय समाधान मेळटा गे म्हज्या जातीन हांवें करच्या पुजेंत हांवें करच्या भेटवणे वरवीं कांय पुणी समाधान मेळटा की म्हणून विविध धर्माचो लोक शांती फाटल्यान निरंतर मागणें करना आसा शांती 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 म्हणून जायतले वावर करता तरी पूण शांती आसच्या बदलाक धर्मा मदें जाती मदें लढाय वयर लढाय जावन असमाधान वाडत वता खंयसर गेलें समाधान खंयसर गेलें हें समाधान मोगाचें न्हू खरें समाधान पवित्रत्वेच्या फळाद्वारे मेळटा पवित्रत्वेचें फळ जावन आसा हें समाधान आनी जर तर हे कोणाय लागीं हें फळ आसा जाल्यार तो समाधानेन जिवंक शकता त्या देखून आमकां समाधानाचें फळ मस्त गरजेचें मोगाचें न्हू आमी पळयता पळयत पुस्तकांत एक उदाहरण दिवचें जाल्यार अब्राहम आनी ताचो भाव लॉट ते वेतात आसतना तांकां तांच्या गोरवां हे पळयतल्या व्यक्ती मदें झगडें सुरू जाता आनी त्या वेळार अब्राहम कितें करता झगडचें की समाधान बरें म्हण तो चिंता आनी पळयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू थंयसर उत्पत्ती ग्रंथांत 13व्या अध्यायांत 8व्या आनी 9व्या वाक्यान आमी पळयता अब्राहमाच्या आनी लॉटाच्या गोवळ्या मदें झगडीं जावंक सुरू जालें अब्राहमान लॉटाक म्हळें म्हज्या आनी तुजे मदें वा म्हज्या आनी तुज्या गोवळ्या मदें झगडीं जावंक नजो कित्याक आमी बाबाव सगळो प्रदेश तुजे मुखार आसा न्ही तूं म्हजे तावन वेगळो सर तूं दाव्याक वेताय जाल्यार हांव उजव्याक वेतां तूं उजव्याक वेताय जाल्यार हांव दाव्याक वेतां मोगाचें न्हू पळया थंयसर अब्राहम चिंता हें लढाय कर प्रयोजन ना
तुका खंयचे जाय पळय दावो जाल्यार दाव्या कुशीक वच उजव्या कुशीक वच तुका फर्स्ट प्रिफरन्स म्हाका सेकंड प्रिफरन्स. पूण आमी कितें करता आमकां समाधान मेळना जाल्यार आमकां झगडे आल्यार भयंकर लढाई करता. आमी केदाळे ऑप्शन आनी एका मनशाक दिना जाय सब तुका खंयचें जाय हांव देवाचेर पाती येता आनी तुका खंयचें जाय तें कर आनी एकटी आमी झगड्या मुख दिया. आमी कितलीं जाणां म्हणटा मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा आनी असलें म्हणल्या अब्रामाक आशिर्वाद पडटा. लोट पळयता हां म्हज्या भावान आतां पळय म्हाका भारी बरें चान्स आतां म्हाका आत्तां पयलें चान्स दिला. लोट कितें पळयता हांगासर पळया म्हाका मुखलें वाक्य म्हणटा लोटान आपली दिश्ट गुंडायली आनी जोर्दनय भोंवतणी भरपूर उदक आसली भुंय ताका दिसली. सरस्परान सोदोम आनी गोमोर नाश करच्या आदीं जो वर पर्यंत विस्तारलो तो जागो सरस्पराच्या उद्याना बरें इजिप्ता देशा बरें आसलो. देखून लोटान जोर्दानय भोंवतणेचें फलकें विसलें आनी तो उदेन ते वटेन गेलो अशें ते एकामेकांतावन वेगळे सरले. पळया थंय लोटाचो स्वार्थ पळया. लोटान सांगोना भावा अब्रामा कित्याक हांवें पयलें विसचें तूं विस हांव आनेका वाटेन येता म्हूण ताणें सांगोना. लोट म्हणटा हां ही बरी आयडिया जाय तुवें सांगलें न्ही फर्स्ट प्रिफरन्स म्हाका म्हणून हांव पळयतां. छे कितलो बरो गांव दुदांत गोल्डा इतलें बरो उदक भयंकर बरें डेव्हलपमेंट अभिवृद्धी आसा म्हाका तो जायत म्हणून येता. आनी पवित्र पुस्तक आमी जाणा मोगाचें न्हू लोटाक तो रावसो तो सोदोम गोमोरा गांव नाश जाता. आखरेक त्या लोटाक थंयच्यान भायर हाडूंक अब्राम ताज्या मुखांतर थंयसर त्या लोटाक त्या गांवांतल्यान भायर हाडटा. दूत ताका सांगतात वच आनी त्या फाटी मुखार पळय नाका सीदा धांवून ये म्हणून. इतल्या व्हडल्या आशेन एक भरपूर काही समाधान मेळटा म्हणून आशेवन गेल्लो तो लोट खाली हातांनी फाटी येता. पयले अवकाश लोटाक दिल्लो तो अब्राम उरलो जागो तो चॉयस केल्लो तो समृद्धी अभिवृद्धी जावनूच येता. हें जावन आसा जिविताचें सत. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा समाधाना खातीर वावर. सर्वेस्परा देवाचेर तुजो विश्वास मनशाच्या समाधानाचेर न्ही. हांव चिंता त्या मनशा जर म्हाका इल्लें मेळ्ळें जाल्यार म्हजें इल्लें बॉल्स भरता म्हणून. सर्वेस्पर देव म्हणटा पुजा पुता जर तर ताका समाधान ना जाल्यार सोड तुका हांव जायतले दिवची सकत म्हजी सकत समाधानाच्या फळा खातीर तूं माग. जर तरेन तुका समाधानाचें फळ आयलें जाल्यार तूं केदाळे आशिर्वादीत व्यक्ती. समाधान विसरलो अब्राम अभिवृद्धी पावता. हाच्या विरोध जावन आनी एक कितें समाधान न्ही जालें असमाधानाक आमी कितें उदाहरण पळयत मोगाचें न्हू. आमी पळयता दाविदाचो सैन्याधिपती जोआब जावन आसलो आनी तो समाधानाच्या बदलाक झगडचें म्हणल्यार ताका बारी खुशी. आनी तो म्हणटा सोलोमो दाविदाचो पूत सोलोम राय जावच्या संदर्भार दावीद ताका सांगता ह्या जोआबा विशीं सांगता. आमी पळयता रायांच्या अध्याय 5 आनी 6 वाक्यांत जेरुयाच्या पुता जोआबान म्हाका कितें केलें म्हूण तूं जाणाय हें दाविदाचीं उतरां. ताणें इस्रायलाच्या दोगा सेनाधिपतींक नेराच्या पुता अब्नेराक आनी जेतराच्या पुता आमासाक जिवीश मारलें. हे परें ताणें शांतीच्या काळार झुजाचें रगत वरयलें आनी झुजाच्या रक्तान म्हज्या कमरापट्याक आनी म्हज्या पांयांच्या वणांक खत केली. तूं तुजी सणवेन सल आनी ताजी पिक्या केंसांची तकली समाधानेन पाताळान देवान अशी कर. जोआबाचें वर्तन समाधानाचे विरोध आसलें आनी त्या देखून दावीद साल्माक म्हणटा पळय असो असमाधानी व्यक्ती झगडसो व्यक्ती ह्या मनशाक समाधान कितेंच मेळचें नातलें बरी तुवें पळोवंक जाय. कित्याक हो व्यक्ती झगडसो तो व्यक्ती. त्या देखून मातेवांत आमी पळयता मोगाचें न्हू समाधानाच्या बदलाक तलवार विंसून काडल्यार ते व्यक्ती तलवारीनच नाश जातात. जेजू मातेवाच्या सुवार्थेंत 26:52 वाक्यांत म्हणटा तेवळ जेजून ताका सांगलें तुजी तलवार पोत्यान घाल जे कोण तलवार घेतात ते तलवारीनच नाश जातले. जे कोण झगडतात ते झगड्या वरवींच नाश जातले.
जे कोण असमाधान करना आसात तांच्या असमाधाना वरवीं ते नाश जाताले. थोड्यांक समाधान म्हळ्यार जायना. कितें म्हणी खंयसर मोसरनाल्लो कल्ल हुडूकोद म्हणटात तशें खंयसर म्हणी असमाधान केल्यार तांकां एक समाधान जिवितात. पवित्र पुस्तक म्हणटा तलवारीचो व्यक्ती तलवार यूज केल्लो व्यक्ती तलवारीन मरतलो. झगडसो व्यक्ती झगड्यांत असमाधानाचो व्यक्ती असमाधानांत असमाधानान जियेतलो तो. थाका सुटका ना मोगाचे न्हू, थाका सुटका ना. त्या देखून पवित्र पुस्तक सामातिवाच्या 5व्या अध्याय 9व्या वाक्यान म्हणटा समाधान हाडूंक वावरता ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. त्या देखून मोगाचे न्हू हांवें तुवें समाधानाचें फळ आमचें तें आसा करूंक जाय. आनी हे समाधानाचें फळ म्हजें तें आनी तुजें तें आशिल्ल्यार ते जशें अब्राम जायतले अभिवृद्धी जालो त्याच प्रमाणे हांव आनी तूं म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायती अभिवृद्धी जातले. हांव जायतीं उदाहरणां आसात मोगाचें न्हू, पूण वेळाच्या भावान आमकां जायतलीं उदाहरणां दिना. एक उदाहरण हांवें दिवंक हांगासर सांगलें. मुखलें आमी फळ आमी नियाळ आटयता आनी थें फळ जावन आसा सोंसणीकाय. उरिल्ल्यांक आमकां ते अर्थ करून काणगिनात. आमी उरिल्ल्यांक अर्थ करून काणयना. सोंसचें म्हळ्यार हर एका मनशाक बारीक कश्ट देवा म्हज्या त्या एका मनशाक सोंसचें कशें म्हणून हर एकल्यान म्हणजे सोंसचें कशें म्हणून. पळय मनशाक सोंसणीकाय कितली उणी जाल्या म्हळ्यार जर तर म्हाका एका रिक्षार वचूंक आसा जाल्यार हांव चिंता ताजें फास्ट खंयचें आसा कार आसा कारार या म्हणटा. काराचें फास्ट कशें आसा एरोप्लेन आसा ताजे प्रकार पळया म्हणटा. पयलें पुरा च्या करूंक उजो पेटेज आसलो इल्लो वेळ येतालो पूण आतां कशें तितलें बरो नाका. इन्स्टंट कॉफी इन्स्टंट टी टक्का करून जायचें. वेळ ना, व्हेरी बिजी जायना. मनशाक सोंसणीकाय म्हणली ना. रावसो इंटरनेट कोण पुरो मोबायल यूज करता तांकां गोत आसा 2G गेल्यार इंटरनेट येवंक इल्लो वेळ जाता. 2G बरो जायना सबा किरकिर किरकिर किर 3G गेल्यार इल्लो फास्ट जाता. आतां 3G आयल्या उपरांत थंय बारी लेट जाता सबा 4G गेलें म्हणून. म्हळ्यार मनशाक टायम ना. हर एकल्या मनशाक टायम ना. सोंसणीकाय म्हणली नासतना कितलें फास्ट आपणाक जाता तितलें आपणाक जाय जें म्हणली ताजी आशा. आमकां खुशी दिना तरी मोगाचें न्हू हांवें तुवें सोंसणीकायेन वर्तन करी जाय. सोंसणीकायचें फळ जाय जाय म्हणटा पळयत पुस्तक. आमी पळयता एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4व्या अध्यायान 2ऱ्या वाक्यांत सांब पावलन अशें बरयता सदांच लन्वीक भोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें सड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. हर एकलें तें सड उणें आसा मोगाचें न्हू. सोंसून व्हरीस. जर तर तूं सोंसून व्हरिनाय कशी तरी कुटुंबा जिणी जिवंक शकतलोय. कशी तरी तूं एका खंयसर एक काम करूंक गेल्ल्याडे काम करूंक शकतलोय. सोंसचें मुस्त गरजेचें. सड उणें घडता हर एकलें की आमकां सोंसूंक जाय. पूण आमकां सोंसूंक जायना त्या देवन आमकां पळयतात म्हणजे फळ जाय जें मोगाचें न्हू. पळयत पुस्तक म्हणटा कोलोसांकारांक बरयल्या 3ऱ्या अध्यायान 12वें आनी 13वें वाक्य म्हणटा देवान विंसून काडिल्लीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं देखून कणवळ्याचें सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. आमकां पळयत पुस्तक सांगता सोंसणीकायेचें काळीज म्हाका आनी तुका आसूंक जाय. अनेकल्याच्यो सुखी अनेकल्याचें कितें तो वायट करता आमकां तें सोंसूंक साध्य ना. खोटेपण सोंसून व्हरचेंच मोगाचें न्हू एक सोंसणीकाय. खोटेपण फाता करता आनीक आमचे विरोध फाता करता तरी पूण ताका एक सोंसून व्हरचेंच एक व्हडली एक सोंसणीकाय. कित्याक सर्वेस्पर देव सदांच सोंसणीकायेन तो वर्तन करता. ताज्या राजांत हांवें तुवें वचूंक जाय जाल्यार मस्त सोंसणीक आसा जी मावें तूं कितलें फाता केल्यारय सर्वेस्पर देव सोंसता आमकां. देखून पळयत पुस्तक म्हणटा लुकाच्या 17व्या अध्यायान 3ऱ्या आनी 4थ्या वाक्यान म्हणटा तूं जो भोव सूख करीत जाल्यार ताका भूत सांग. सूख वळखा जाल्यार ताका बक्षी. दिसाक 7 फावटी तुजे विरोध सूख कादान 7 फावटी तुजे लागीं फाटी येवन आपणा बक्षी म्हणा जाल्यार तुवें ताका बक्षी जाय. बुकसाणें सूख करता मनीस आमी सोंसणीकायेन तें पळोवंक जाय मोगाचें न्हू. जर तर व्यक्ती बुकसूंक आशेता बुकशी जाय मोगाचें न्हू. आनी ही जावन आसा सोंसणीकायेचो गोठो. त्या देखून स्वामी जेजू सामातेवाच्या 6व्या अध्यायान 14वें आनी 15व्या वाक्यान म्हणटा जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर
तुमचो सर्गेचो बापूय तुमचे गुन्हे हांव तुमकां बक्षितलो, पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचो गुन्हे हांव बक्षूंचो ना. असो अर्थ हांव हेरां थंय ना सुस्निकाय दाखयन जाल्यार सर्वेस्पर देवी म्हजे थंय ना सुस्निकाय, हेरां थंय हांव सुस्निकाय दाखयली जाल्यार सर्वेस्पर म्हजे थंय सुस्नीक दाखयता. त्या देखून मोगाचें न्हू, म्हज्या आनी जिवितान सर्वेस्परा देवान म्हजे आनी तुजें मागणें आयकचें जाल्यार हांवें आनी तुवें बऱ्या समाधानान जिवंक जाय जाल्यार सोंसून व्हरचें गरज आसा. हर एकलें आमच्या दिसपडट्या जिवितान सोंसून व्हरूंक जाय. कश्टाचें काम मोगाचें न्हू, तरी पूण हांवें तुवें सोंसून व्हेल्ल्यान मात्र म्हजें आनी तुजें जिवीत आसा. आमी पळयता एक बरें उदाहरण, जेरेमिया प्रवादी. जेरेमिया प्रवादी तो सांगता ह्या लोकांक, इस्रायलच्या लोकांक पातकी जिणी बदला बरी जिणी आदारा म्हणटा. पूण वो लोक कितें करता, तांच्या बऱ्याक तो सांगता, ती स्वर्थ तो प्रकट करता, तरी पूण इस्रायलाचो लोक हाका आयकना. पयत पुस्तकांत आमी पळयता ताका जेरेमियाक कठीण तरान वळवळयतात. एक दोन उदाहरण दिवचें जाल्यार ताका वळवळोवचें. जेरेमिया प्रवादीच्या 43 अध्यायान आमी पळयता इरिया ताचें आयकलो ना. ताणें जेरेमिया घट्ट धरून अधिकाऱ्या मुखार हाडलो. अधिकाऱ्यांक जेरेमियाचो राग येयलो आनी ताका मार दिवयले आनी लेखक जोनाथनाच्या घरांत ताका बंदी घालो, कित्याक तें घर एक बंद कण केल्लें. अशें जेरेमियाक धरणी बांदल्या एका कुडान घालो आनी जायतो काळ तो थंय आसलो. पळय मुखाचें न्हू, बंदीन घालें, मारलें, इतलें पुरा केलें. पयत पुस्तक 43 अध्याय 6व्या वाक्यान म्हणटा मुखाचें न्हू, ताणें जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता मालकियाच्या बांयन ताका दोरयांनी देंवयलो. ही बांय फाऱ्या घरांच्या आंगणांत आशिल्ली. बांयत उद आंगणांतलें देखून चिकोल मात आसलो. जेरेमिया चिकलान रमलो. इतलें जाल्यार हो मनीस कितें करता, इतलें ताका कश्ट दितात, इतलें वळवळयतात, तरी पूण जेरेमिया प्रवादी सर्वेस्परा देवान सांगलें उतार पासारीत वेता, मात्र न्ही ह्या लोकां बसत तो विळाप करता मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक आमी पळयता जेरेमिया प्रवादीच्या 8व्या अध्यायान आमी पळयता लोकां बसत जेरेमिया प्रवादी विळाप करता. हा म्हजे माथें उदकाची झर जाली जाल्यार, म्हजे दोळे दुखांचो उमाळो जाल्लो जाल्यार, तेन्ना हांव म्हजे परजे मेल्ले दुवे बसत दीस आनी रात रडतो. कसलें एक सुस्निकायचें काळीस, कसलें एक सुस्निकायचें काळीस. आमकां इल्लें कोणी म्हणी केलें केल्यार मस्त उपात. पूण जेरेमिया प्रवादी येदो व्हडलो प्रवादी, इतले ताका कश्ट दितात, तरी पूण त्या प्रवाद करता मात्र न्ही त्या लोकां बसत रडता खणवळ्यान, तांचे बसत मागता. ही निसायकी सुलाभाचें काम न्ही मोगाचें न्हू. केवल केदाळा आमचें तें सुस्निकायचें फळ सर्वेस्परा देवान आमकां दिलां गे मोगाचें न्हू. त्या दाळा मात्र आमकां तें करूंक शकता. ना सुस्निकायक उदाहरण कितें दिवेत. पवित्र पुस्तकांत सोम्यांची सोनो मातेवाच्या 8व्या अध्यायान 23 33 वाक्यांत बोक्सिनांतल्या साकराची गोपार सांगता. दोग साकोर आसले, एकल्याक राय एकल्याक आपयता. रीण कितल्या म्हणटा, करोड आनी रीण ताजें, ताका बांदूंक ना म्हणटा. म्हजे कडेन कश्ट जाता म्हणटात, म्हाका इल्लें सोंसून व्हरो राया, इल्लें सोंसून व्हरो, इल्लें तें बांदूचें हांव दिता म्हणटा. राय म्हणटा जायत, तुवें दिवचें नाका, तूं वस्त म्हणटा. आनी वो व्यक्ती वचून ताका एक 100 रुपया बाकी आसल्या व्यक्ती कडेन येता आनी ताका म्हणटा म्हाका आतां दी. आनी तो म्हणटा ना ना म्हाका इल्लो वेळ दी. पूण ह्या साकराक सोंसणीकाय ना, 100 रुपया बारीक गरजेचे, म्हाका सोंसणीकाय तितली ना, तूं दिना जाल्यार आतांच जाय लागोस. आनी पयत पुस्तक म्हणटा ताणें तशें केल्लें आयकून रायाक बेजार जाता आनी म्हणटा ह्या ना सोंसणीकायच्या व्यक्तीक त्याच प्रमाणे बंदीन घाल, सगळे तेजे करोडांचे पयशे बाकी दिता म्हणसर ताका बंदीन घाल. म्हजी आनी तुजी परिस्थिती हीच. जर तर म्हाका तुका पवित्र म्हणजे सोंसणीकायचें फळ ना जाल्यार मोगाचें न्हू, हे सोंसणीकायचें फळ ना जाल्यार म्हजी आनी तुजे कश्टांक कारण इंस. आमी चिंता इतलें मागता, इतलें मिसाक, इतलें काल्याक म्हाका कांय जाता, काल्याक कितें जाता. सर्वेस्पर देव म्हणटा सोंसलें गे तुवें आनी एकल्याचें अवतार, आनी एकल्याचें ताजें उपाद्र. तुवें केलें केल्ल्या वेळार हांवें बक्षिचें आनी तूं म्हणटाय गुमसार म्हाका बक्षी म्हणून धांवन येताय आनी तुका कूड हांवें दिचें. आनी एकल्याक येतना तूं बक्षी नाय, खंयसर तुका सुटका मेळटा,
खंयसर तुका सुटका मेळटा त्या देखून मोगाचें न्हू आयच्या दिसा हांवें तुवें मागोवंक जाय सर्वेस्परा देवा कडेन सोंसणीकायेचें तें फळ सर्वेस्परा आयच्या दीस म्हाका तूं दी. ह्या सोंसणीकाये वरवीं जशें हांव अनेकल्याची पदकां भोगसूंक साध्य जाता म्हजीं पदकां भोगशी मेळया. नाजाल्यार हांवें हर एक दिसा आमचे बाबा म्हणूंक साध्यच ना. हर एकटे हांव सांगता जशें हांव अनेकल्यांची पदकां भोगशें तशें म्हजीं पदकां भोगशें म्हूण हर एक आमचे बाबा मागण्या वेळार म्हणटा. सर तर म्हजे थंय सोंसणीकायेचें तें फळ ना जाल्यार मोगाचें न्हू म्हजी आनी तुजी गत कसली म्हजी आनी तुजी गत कसली. त्या देखून मोगाचें न्हू आयच्या दिसा हांव आनी तूं सर्वेस्परा देवले मागया. सर्वेस्परा पवित्र म्हणजे फळ सोंसणीकायेचें फळ दयाकर म्हाका दी म्हूण सांगया मोगाचें न्हू. दयाळाय आनी एक फळ जावन आसा मोगाचें न्हू दयाळाय. दयाळाय म्हणटा आसतना आमी विविध रितीर आमी चिंताव ह्यो संवसार मस्त क्रूर मोगाचें न्हू. दयाळाय म्हणली ना तुजे कडेन पयशे आसल्यार मात वेव्हार कितलेय मोग आसूं जावं दी कितलेय मोग आसूं जावं दी. पयशे जाल्यार बऱ्यांगान आसता हा 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 म्हूण दिता हा हा म्हूण दिता. पोरो आमकां एक ऑर्डर करूंक आशिल्लें म्हज्या पत्नीन ऑर्डर केलें जाय जेवण फोनार मुस्तुडे वेव्हार केला पूण तो म्हणटा ना 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 पयलीं हांगा आयल्या उपरांत मात्र दिवचें म्हणून. तो अनेकलो व्यक्ती आसता आसतना तो दितालो पूण वो व्यक्ती अनेकलो त्या दीस कॅशियर कावंटर आसलो ना 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 पयशे ते पयलीं आमकां हांगा आयल्यार मात्र आमी दिवचें थंय म्हणटा. फुडलें वचून ताणें सांगलें तुमकां पयशांचे मात्र गुत्तू मनशांची तुमकां वळखूच ना मनशाची वळखूच ना. कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू मनीस आज हर एक व्यक्ती क्रूरपणान चलयता. ताजे कडेन त्या गायतान दूद येता जाल्यार मात्र फेंड घालता आमी. या त्या व्यक्तीतावन आमकां कांय बरेंपण दिवचें जाल्यार ताचे कडेन बारीक मोग त्या व्यक्तीतावन कांय मेळना जाल्यार कोणीच ताका केअर करना. आमी दयाळे म्हणली आमचे तावन मस्त पयस आसा मोगाचें न्हू. हांगासर आमी पळयता आमकां संवसारांत अनेकल्याक कश्ट येयले जाल्यार अनेकल्याक कश्ट दिवचे म्हळ्यार बारीक खुशी आमी सॅडिस्टीक प्लेजर म्हणटा मस्त पटी आमी म्हणटा सॅडिस्टीक प्लेजर. कित्याक अनेकल्याक कश्ट जालें आमकां बारीक खुशी. ताजें नांव पाड जालें जाल्यार हांगा कितल्या जाणांक खुशी. कोणा एकल्याचें नांव पाड जाल्यार पुरो 1000 जाण ताळयो पेटो शा 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 हळे तर 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 हळे हें कर कर. ताजें नांव म्हणून बरें जाल्यार थंय खंय कोणी दिनात. नांव पाड जाल्यार सगळे न्ही वांटून वेतात. कोणाय की शिक्षा जाली ओ बारीक खुशी हां ताका सैलान पडलो की बारीक खुशी पडलो 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 म्हणून. कोणाय केलें जाल्यार बारीक खुशी. कित्याक म्हळ्यार मनीस कठोरतान भरला मोगाचें न्हू. हांव पळय एका व्यक्ती कडेन अशें डिस्कशन करनाशिल्लो. एका हांव नांव सांगना पूण त्या व्हडल्या व्यक्तीक शिक्षा जाली सगळ्या लोकांक बारीक खुशी. पूण त्या व्यक्तीन दिल्ले शिक्षकाच्या व्यक्तीन त्या व्यक्तीन 1000 जाणांक बरेंपण केल्लें. ताणें एक मिस्टेक केली ताका शिक्षा जाली. ओ लोकांक कळली खुशी भारी वेल डन भारी बरें जजमेंट म्हणून. हांव कितें सांगता मोगाचें न्हू ताणें केलें 1000 बरेंपण आमी सोडलें एक चूक केल्ली ताका शिक्षा जाल्ली पळोवन आमकां सगळ्यांक भारी खुशी. खंयसर आसा म्हजी आनी तुजी दयाळाय खंयसर आसा म्हजी आनी तुजी दयाळाय. त्या देखून मोगाचें न्हू उडास दवरया आमी दयाळाय जावंक जाय. पळयत पुस्तक म्हणटा फिलिपिकारांक बरयल्या 2ऱ्या अध्यायांत 3ऱ्या वाक्यान म्हणटा स्वार्थाक पडून वा पोकळ दवलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार खालत्या मनाचें जावन हेरान तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचो स्वंत आदाय पळयनाकात बगार हेरांचें बरेंपण सोदा. आनी हें जावन आसा दयाळे मोगाचें न्हू जावन आसा कांयच पाटी दिवंक जायनातल्यांक आमच्या मोगाक आनी काकुळतेक योग्य नातल्या व्यक्तींक अनपकारी व्यक्तींक आमी मोग करून दाखोवन सो जावन आसा दयाळे मोगाचें न्हू. मोग पाटी दितल्याक आमी तेंकांचें दयाळाय न्ही. कोण आमकां अनुपकारी आसात कोण आमचो मोग करनात कोण आमच्या मोगाक योग्य दिसना तसल्याक हांव जर तर हांव तसो मोग करून ताका कांय दिता जाल्यार ती जावन आसा खरी दयाळाय मोगाचें न्हू. एक मोठ्ठें एक उदाहरण दिता हांव एक दयाळे आनी क्रूरतेचें उदाहरण. जुदा गांवांत थंयसर क्रूरपणाचे व्यक्ती मुस्त आशिल्ले आनी थंयसर आशिल्ली एक अथालिया राणी. ती कितें करता अथालिया राणी ती राणी जाल्ल्या कुडले ताज्या रायाचे वारिसदार कोर आसा पुरो जाणांक जिशी मारता. पूण त्या वेळार जेशबन म्हणली ती व्यक्ती कालें करता म्हळ्यार रायाच्या एकल्या पुताक तो जेवोशा राय जेवोशाक
ती रक्षण करता, ल्हानसो भुरगो रक्षण करता. पाप जुशी मारतात न्ही गे, रिस्क गणतात. ती आतुल्याऱ्यांनी सगळ्यांक जुशी मारून देत आसतना ह्या भुरग्याक काण दायाळे काण येता आनी त्या भुरग्याक राखता. ह्या भुरगें व्हड जाता आसतना पळयत पुस्तक म्हणटा अशें अथाल्याच्यान ताका जिवेशी मारूंक जालें ना, कित्याक ताणें राखलें. 6 वर्सां पर्यंत तो तांचे सवय देवाच्या मंदिरान लिपोवन रावलो. त्या वेळार अथालिया देशान रजवडकी चलयताली. लिपोवन दवरून ताका भुरग्याक हिणें राखलें. कितलें व्हडलें दयाळ्याची करणी मोगाच्यान. आमची तकली उसाळटाली तरी पूण दयाळ्याची करणी. आनी वो त्या जोशबानसो न्हवरो तो जोयाद तो कितें करता, हाका रायपटार बसयता. आमी पळयता इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 16व्या तावन 23ನೇ वाक्यमसर आमी पळयता. मोगाचें 21ನೇ वाक्यमसर पळयता. वो परत्यान थंय न्यायनीती स्थापन करन जोयदा ताका रायपटार बसयता. आनी रायपटार बसल्या उपरांत वो वांसलो तो व्यक्ती मोगाचो न्हू कितें करता तें गरजेचें. जोदाची पतीण ताणें जोशबानान राखलें. जोयदान आनी जोयशबान जोशाक इतलें पुरा दाखयली तरी दयाळ्याची करणी दाखयली जाल्यार तो सरता. जोयदा कोण रक्षण दिल्लो ती सरतात. पळयत पुस्तक म्हणटा वो व्यक्ती कोणें दयाळे आपणाली कसलें क्रूरपण पळया मोगाचें न्हू. जेवोदेची जीणभर सर्वेस्वराच्या मंदिरान निरंतर होम बेल्यांची भेटवणी जाताली. जेवोदे पिके मातेरे प्रायर मेलो. तो मरतना ताची प्राय 130 वर्सां. ताका दाविदाच्या शारांत राया सवे निकेपिलो. जेवोदेच्या मरणा उपरांत जुदाच्या फुडाऱ्यांनी येवन राया मुखार सरपडून ताका नमान केलें. उपरांत रायान तांचें उतार आयकलें. ताणें सर्वेस्वराचें आपल्या पुर्वजा देवाचें मंदीर सांडलें आनी तो पुजे खांब्याची आनी मुर्तीची पुजा करूंक लागले. तांच्या अपराधाक लागून सर्वेस्वराचो क्रोध जुदाचेर आनी जेरुसलेमाचेर आयलो तरी तांकां सर्वेस्वराची फाटीं हाडचे खातीर ताणें तांचे मदें प्रवाद्यांक धाडलें. ताणें तांचो अपराध दाखोवन दिलो पूण ती तांचे भितर आयकले नात. तेन्ना ह्या जाक जेहोयादाच्या पुता जेरियाचेर देवाचो आत्मा आयलो. सपोज जेरिया म्हळ्यार कोण रक्षण दिलो जेहोयादा. तो मरता ताच्या पुता जेरियाचेर देवाचो आत्मा येता. राय अन्याय करत आसा. दयाळ्यान केल्लो राय आतां अन्याय करना आसा. कितें केल्यार तो समाजाक आयकना आनी जेहोयादाच्या पुता जेरियाचेर देवाचो आत्मा येता. तो लोकां मुखार उबो रावलो आनी ताणें म्हळें देव अशें सांगता तुवें सर्वेस्वराचे आदेश कित्याक पाळिनात. ह्या वरवीं तुमकां खंयच बरेपण जावचें ना. तुवें सर्वेस्वराक सांडला देखून तोय तुमकां सांडटलो म्हणून तो जेरिया प्रवाद करता. पूण ताणें ताचे विरोध घुटमळ केलो आनी रायाच्या आदेश प्रमाणे ताका सर्वेस्वराच्या मंदिराच्या आंगणान पत्रावन जिवेश मारलो. अशें जोवाश आपणाक जेकारियाच्या बापायन जेहोयादान केल्लो उपकार विसारलो आनी ताणें ताच्या पुताक जिवेशी मारलो आनी तो मरतना ताणें म्हळें सर्वेस्वर हें पळोवंक आनी फारीकपण घेवंक. कैमसर क्रूरपण म्हणे म्हाका न्हू. आपणाक कशें राखून आपणाक राय केलो तो जेहोयादाचो पूत जेकारियाचेर देवाचो आत्मा येवन देवाचें वचन सांगता आसतना वो अनउपकारी दाखोवन दारूण काळजान ताका जिवेशी मारता मोगाचें. पळयत पुस्तक म्हणटा हाका कांय सूख मेळना. त्या रायाक मुखार ताजी परिस्थिती कितें पावता पळया मोगाचें न्हू. ताज्या सेवकांनी ताजे विरोध घुटमळ केलो कित्याक ताणें याजाक जेहोदाच्या पुताक जिवेशी मारलो. ताणें ताका ताज्याच हांतरुणार जिवेशी मारलो. ताका दाविदाच्या शारान निकेपिलो. मोगाचें न्हू. हें जावन आसा परिस्थिती. क्रूरपण मेळ्ळें क्रूरपणानच जिवीत तांचें पाड जाता मोगाचें न्हू. दयाळे दाखयलें आशिर्वादी जातात. त्या देखून आज आमी 3 संगती नियाळ केल्यो. एक जावन आसा आमकां आमचें समाधान, दुसरें जावन आसा सोंसणीकाय, तिसरें दयाळाय. ह्या फळां खातीर आतां आमी मागया. म्हजें नांव सिंथिया. हांव बेंदोर फेरगजीची. म्हज्या हाताक सर्पसूत जाल्लें. हें न्ही हें हांगासर तर डाक्टरान सांगलें तें सर्पसूत म्हणून. पूण शेजाऱ्यांनी आनी म्हज्या मम्मीनान सांगलें तें सर्पसूत न्ही म्हणून. डाक्टर म्हणालो ताका तुवें मस्त पोत करीजे मांस मसली खावंक नजो म्हणून. पूण हांवें कितें केलें मांस मसली खायनासतना रावना म्हणना. म्हजो पूत भायर तावन आयिल्लो. तो म्हणालो मम्मे म्हाका भायल्या गांवांत मासली मेळना आमच्या गांवांत म्हाका मासली खावंक जाय म्हणालो.
देखून हांवें सांगलें मासली तर म्हाका खावंकू जायना पुता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या हाता सरपा सुत्त जालो आमी सांगलें. हांवें काले केले देवान पवित्र आत्म्याची कांतारा यूट्यूबार येतात ती हांवें कांतारा दवरली आनी रांदतेत रावली हांव. आनी एकदम जेजूच्या नांवान हांव मागोण रावली. जेजू हो हातांत हांवें मुस्तू जाणां पिडेस्ता म्हळ्यार हांव भायल्या गांवांत जावन दी हांगा जावन दी हांवें मुस्तू जाणां पिडेस्तांक ची साखरी केल्या ह्यात हातांत. जेजू तुजी कुशी वयतर जाल्यार हो म्हजो हात गुण कर. ह्या हाताच्या दुखीन हांव तापान वळवळता म्हणून सांगून जेजू कडेन हांव रडोवन मागलें. हांव म्हाका परत्यान धैर्य मेळ्ळें. हांवें पवित्र आत्म्या कडेन मागलें की म्हाका जेजू म्हजे सांगता तूं आसाय म्हणून म्हाका भोगता. जेजू म्हजो हात गुण कर म्हणून परत्यान हांवें धड भरवशेन हांवें ताका मागतना सुमार एक 3.5-4 वरां जाताना म्हजो ताप सुटलो. ताप सुटून जावन सांजेर 5-5:30 जाता म्हाका हात वयर सकयल करूंक जाता. दूख म्हजे रावले. राती सांजेर 7:30 हांव तेर्स केलो. तेर्स करतना म्हाका एकदम घाम सुट्टा म्हाका तेर्सा वेळार. हांव कितें जाता गाय म्हणून म्हाका येशेत भोगलें. मागीर राती हांव न्हिदोंक येताना म्हाका व्हडल्या दगल्यार जेजू उबो रावलो दिसलो. आनी कांय सांगूं ना म्हजे कडेन जेजून कांय तुवलो ना. जेजूत म्हणून म्हाका भोगलें. हांव इतलें सडनली उठून उबें रावली. 2:30 वरां जालां ते दाळा उबें रावली आनी हांव जेजूक अर्घा दिवंक रावली. दुसरे दीस पळयतना म्हजो हात एकदम गूण जाला. दाक्तर हाडशीन येताना दाक्तर म्हणलो हे कालें केल्लें तुवें म्हणून. देखून हांव तुमकां सांगता जेजूक असाध्य जाल्लें खंयचेंय ना. सगळें साध्य आसा. जेजूच्या नांवान आमी मागता जाल्यार पवित्र आत्म्यात द्वारे आमी जेजूच्या नांवान मागता जाल्यार आमकां देवातान आमकां सगळें साध्य आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सर्गेंच्या बापा समर्पिता बापा आमकां हांगासर आसल्या हर एकल्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी बरता आसतना सोम्या आमच्या अभिवृद्धी खातीर आमी तुजे लागीं संबंद दवरच्या पासत तुवें कशें फळांनी बरोवन तुज्या लोकांची सेवा केली गी त्याच प्रमाणे त्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी बरोवन आमी तुजे लागीं आत्मीक संबंद दवरच्या पासत आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी नेटय सोम्या. आमकां सोंसणीक कर. आमचे थंय आसची ना सोंसणीकाय हुमटून काड. आमकां ल्हान ल्हान विशयांक राग येवन आमचें समाधान बिगडोवंक कारण जावच्या सर्व वायट चिंतपातावन आमकां परिशुद्ध कर. आमकां दयाळायेचो आत्मो दी. जशें तुवें दयाळाय दाखयली तेच प्रमाणे आमी हेरां थंय दयाळ जावंक जाय अशी करपा लाबय. तुजे ताव दयाळाय जोडून घेवंक आमकां कशें मौन आसा गी तेच प्रमाणे आमी हेरांक दयाळाय दाखोवंक आमचें थंय परिवर्तन हाड सोम्या. समाधान आमच्या कुटुंबांनी राज करच्या पासत असमाधानाचो सर्व असमाधानाक कारण जावच्यो संगती आमचे तावन पयस कर. काजारी बेसांत समाधानान माया मोगान जियोंक जाय अशी करपा लाबय. भुरग्यां थंय समाधानाचो आत्मो तूं धाड. कुटुंबा जिवितांत समाधान एक प्रमुख स्थान दिवंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर. आमचे थंय आसची न्यून्यता तूं हुमटून काड. ताळण्यो पयस कर. या समाधानाक अडकळ जावन आसचें अहंभाव आमचे तावन पयस कर. समाधान बिगडोवंक कारण जावचें म्हजे थंय आसचो राग हांवूच म्हणलें एक व्हडपण असमाधानाक कारण जावचें आमची मनस्थिती संपूर्ण तरेन बदलावण कर सोम्या. सोंसणीक जावंक अडकळ हाडचें म्हजें चिंताप तूं परिशुद्ध कर सोम्या.
ल्हान उतराक मुजे थंय नासोसनी काय उपजोवच्या बरी जावचे मुजे चिंताप बदली सोम्या संपूर्ण तरेची मानसिक समाधान लबई सोम्या हर एक पवित्र आत्म्याचे फळ मुजे थंय रुता जावच्या पासत तूं म्हाका परिवर्तीत कर सोम्या म्हज्या बगल्यान रावन म्हाका तिदवी सोम्या म्हज्या काळजांत रावन म्हजे काळीज परिवर्तीत कर सोम्या म्हज्या जिविताच्या हर एका मेटांनी तूं म्हाका तिदवून म्हजें जिवीत रुपीत कर सोम्या आमच्या हर एका निर्धारांत आमी सोंसणीकायेक समाधानेक आनी दयाळ करण्यांक प्रमुख स्थान दिशे आमकां तूं तुज्या कुरपेन भर सोम्या तुजो सोंसणीकायेचो आत्मो सदांच आमकां तुजे सरशीन हाडच्या पासत जशें तूं तुज्या हर एका कश्टां वेळार तुज्या कुर्साच्या वाटे वेळार तुवें सोंसुल्ल्या त्या नानान त्या अवमान निंदेच्या उतरांद्वारे तुका बगच्या त्या विशेष कळवळ्यांच्या घडयां वेळार तूं सोंसणीक जावन बापाक काल जावन बापाक मोगासो जाल्ल्या बरी सोम्या आमी सोंसणीक जावंक जाय अशी करपा बाई हर एक उतार आमकां येवन आपटात आसतना निंदा अवमान आमी सोसूंक पडटा आसतना सोम्या आमची दिश्ट तुजेर कोसोवंक तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भर तुज्या त्या फळांनी नेटय दयाळ करणी करूंक आमकां अडकळेत आसतना सोम्या तुजी दयाळाय आमच्या मोती काड तुजें ते दयाळायेच्यो करण्यो म्हज्या मोती पडद्यार उदेवंक जाय अशी करपाला बाई तुजी देख घेवन आमी हेरांक दयाळाई दाखोवंक जाय अशी सकत आमकां लाबय सोम्या तीस पवित्र आत्म्याची सकत आमकां हरी एकल्यांक फळांनी बरोवंक कृपा दिवं सोम्या हरी एकल्याक आशिर्वादीत कर सोम्या हरी एकल्याक तुज्या फळांनी नेटोवन तुजे कुशेक काल्तिमान घालन बापाच्या कुशे प्रमाणे आमचें जिवन रुपीत करूंक तुजी ससाय लाबय सोम्या आमकां वायटांतावन बऱ्याक परती सोम्या असमाधानेतावन समाधानाच्या मनोभावान भरून समाधानाची जिणी जियोंक करपा लाबय सोम्या सदांच तुज्या दैवीक सक्तेच्या फळांनी नेटोवंक आमकां तुजो आदार लाबय म्हण मागता सोम्या जेजू तुज्या फळांनी तुवें आमकां भरच्या पासत आमकांच आमी समर्पण करन तुजे लागीं कालतेपणी मागता सोम्या आमकां तुजो आदार लाबय हर एक तराची खोटी चिंतना वायट उलोवणे आमच्या दिश्टी मुखांत्र आमच्या चिंतपा मुखांत्र आमच्या उलोवण्या मुखांत्र आमच्या कामा मुखांत्र आमच्या जिविताच्या जीवना शैली मुखांत्र आसचे सर्व त्या फळांक अडकळ जावन आसचे आमचे तावन धुवन काड सोम्या आमकां तूं नितळ आनी परिशुद्ध करन तुज्या पवित्र फळांनी नेटय म्हण मागता आमेन Sacramenta Sastanaman Koruya Urbilia
love, no purity, Adarya, Salvon Vecha, Askat Vishna, Baba Tate, Baldivya, Sase Baba, Dashe Putra, Ullasani Stutisa, Podvi Maima, Sasna, Sasna, Ekatalya, Harsita, Doga, Doga, Jaspirita, Sama, Sami, Navarta. Amen. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टाचा उघडा सोय आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणे सो फळ सदां समजते आम्ही भोगी सारको. तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्टराक आम्ही मान करूंक आमकां दयेन फाव कर. जो जियेता आणि रास करताय ससनाच्या ससना